विधानसभा अधिवेशन फकत 3 दिसांचे दवरिल्ल्यान विरोधक तशेंच सत्ताधारी आमदारूय नाराज जाल्यात. फकत नांवा खातीर विधानसभा अधिवेशन दवरला. चड दीस दवरल्यार चर्चा बरे तरेन जावं येताली अशें तांचें म्हणणें. पूण भाजपाचो मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा मुखेल समस्या आनी विशयाचेर चर्चा करपा खातीर 3 दीस पुरो. 3 दिसांच्या पावसाळी अधिवेशनाक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या. सुरू जावच्या आदीं आमदारांनी तांचे विशय जे अधिवेशनात मांडले तांचेर तांणी भाश्य केलें. तशेंच येवपी वेंचणूक तिकेट तशेंच उमेदवारा भितरले कोफुसांव हाचेर कांय आमदारांनी आपलें म्हणणें मांडलें. आमी पयलीं पसून सांगताले असेंब्ली एडजर्न केल्या उरले त्या दिसा खातीर असेंब्ली घेया ते आयकुपाक तयार ना. आमी बिजनेस एडवायजरी सुद्दां आमी डिसेंट दिला म्हजो डिसेंट दिला हांवें रायट. Now the situation is such that they have decided to take it for 3 days. एक 10-15 दीस घालल्यारूय एक बरोसो चान्स मेळटा. I would have been personally very happy if that happened in that way. What do you have to say about Michael interfering in your constituency? Michael is interfering in my constituency. Direct interference is not there. So I don't think it is only MAPSA. I think there is a difficulty being faced everywhere. But lately things have been okay. Understanding all of the because It was always well. It has been well since the day I met him back in 2010. Michael about help to गरज आहे. Michael Lobo, I would not comment on that. Let it. Yeah, 2019 I have won, so I think that should be the answer. असेंब्ली सेशन ते करपाक जाय म्हणून आमी करता अशें आमकां दिसता. हांवें पयलींच सांगलां जे पक्ष म्हाका रुडयो मारता तांकां जर घेता आसत जाल्यार तांचे बरोबर आमी ना. तर पण आज तुम्ही युनायटेडली हांवें पळय काय बरें आन्सर दिलें तुमकां. जांकां म्हाका रुडयो मारतात त्या लोकांक घेवन ते जर ह्या इलेक्शना वतले गोवा काँग्रेस आसूं गोवा फॉरवर्ड आसूं भारतीय जनता पक्ष आसूं तांचे बरोबर सुजीन दवडी. पण आता त्याच पक्षांबरोबर काँग्रेस युती जाल्ली मोगो आसची नाही. हांवें तुमकां स्पश्ट सांगलां म्हाका उडयो ज्यो मारता ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत ज्यो उडयो मारता तांकां घेवन जो कोण इलेक्शन लढयता तांचे बरोबर दवडी करना. आता त्यांच्याच बरोबर तुम्ही विरोध करणार ना. म्हयनो इम्पॉर्टंट इश्यूज आहा ते मांडपाक मेळटा. बेश्टोच उलोवपाक गेलो आनी कितें करपाक गेलो तर इश्यू काबारूच जायना. 3 दिसांत जाता इम्पॉर्टंट विषय हांव नको इम्पॉर्टंट इश्यू मांडपाक जाय न्ही. तो 1 दिसांनी मांडूंक शकता, अर्द दिसांनी मांडूंक शकता आनी 2 दिसांनी मांडूंक शकता, 10 दिसांनी मांडूंक शकता. इश्यू आसा तो आसा आनी इश्यू कितें आहा आमी पळय तोंडाक बांदून भोंवता पळय तुमी भोंवता आमी भोंवता. हो इश्यू आसा हो मेन इश्यू आहा. सगळ्यो गोश्टी फुडें वयता तेन्ना सगळें लक्षांत दवरपाक जाय. Anybody can contest. Elections are very close. कोणाकूच स्टॉप करूंक जायना. ओके. कोण बसता तितल्यांकूय बसा न्ही. इट इज देअर रायट. कदंबा तिकीट मिळल्या की तुम्ही ते आमी काल सांगलें टिकेटी खूब डिस्कशन वॉज अबाउट टिकेट. Every political party has only one ticket in a constituency. Yeah, he is confident of getting BJP. Let him take. But is Ricky not your friend? Is Ricky not your friend? Ricky I wasn't friend of मला असतं. मग सडनली हे काय तो? आम्ही फ्रेंड बसोंक जाय. कोणे बसोंक जाता. प्रियोळा येवपी बंदाऱ्या वयल्यान राजकी दुस्मान गोविंद आनी सुदिना मदीं परत एकदां पेटलें. मनशाचेर जे नांव तुवें घातलां पळय ताणें कॅबिनेट रुमांत अपशब्द वापरलेले मनशाक हांव केन्नाच कांय विचारचो ना. ताजेर कांय उलोवचो ना. एज फार एज MGP इज कन्सर्न वी आर अगेन्स्ट ऑफ दॅट गव्हर्नमेंट. लोकांच्या विकासा खातीर कोण अगेन्स्ट जावपाक सोदता म्हणजे हो राजकीय स्टंट. तांकां कितें जाल्लें आसात पयलो जर विरोध जर कोणी जर केलो जाल्यार एका राजकीय पक्षाच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान विरोध जालो तो म्हणल्यारूच मोगो पक्ष. हेजो अर्थ कितें सांगता जर लोकांक जर ताजो जर विरोध जर आशिल्लो न्ही जाल्यार ते स्वतंत्र जशे आमचे IITक कसो विरोध जाल्लो आशिल्लो किंवा आमी हांव एका मुवमेंटल्यान आयिल्लो भुरगो आसा. उटा संघटनेचो हांव कादयो बघिल्ले आसा. त्या माध्यमांतल्यान विरोध जावपाक जाय आशिल्लो. कोणाक तरी इन्स्टिगेट करप आनी कोणाक तरी फुलोवन त्या हेजेर घालप ते बरोबर न्ही. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान संदीप कामुलकार.